ल्यूक मागण्याविशीं शिकोवन चॅप्टर 11. जेजू एके कडेन मागणें करूंक आसलो आनी ताणें तें सोंपयल्या उपरांत ताच्या शिसांतल्या कोण एकल्यान ताका म्हणलें, सायबा, जुआंवान आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिकयलां तशें तुमी आमकां शिकय. ताणें तांकां सांगलें, तुमी मागणें करतात तेन्ना अशें म्हणात, बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, आमचो दिसपटो गिरायज दिसाच्या दिसा आमकां दी आनी आमचीं पातकां बगस, कित्याक आमच्या रिणांत आसलेल्या सगळ्या आमी बक्षितांव आनी आमकां ताळणें पडूंक दिवं नाका. थिरायेन आनी विस्वासान केल्लें मागणें. आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे मदें कोण एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण समजात आनी हो मोदयांनीर ताचेशी वचून ताका अशें म्हणटा, इश्टा, म्हाका 3 उंडे उश्णे दी. म्हजो एक इश्ट वाटेचो पावून सरला आनी ताका वाडूंक म्हजे लागीं कांयच ना. आनी त्या मनशान भितर थावन अशी जाप दिली, म्हाका त्रास दिवं नाका, आतां दाराक खीळ घाल्ली आनी म्हजीं भुरगीं आनी हांव न्हिदूंक गेल्यां. म्हज्यान उठूंक तुका दिवंक जायना आनी तो दारार मारीतूच रावत जाल्यार हांव तुमकां सांगतां, तो मनीस इश्टागतीक लागून उठून दिना जाल्यारूय ताचे कोरानदायेक लागून ताका गरज तें काडून दितलो. तशेंच हांव तुमकां सांगतां, मागात आनी देव तुमकां दितलो, सोदात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. कित्याक मागतात तीं घेतात, सोदतात तांकां मेळटा आनी दारार मारतात तांकां तें उगडटलें. मासली मागतल्या आपल्या पुताक मासलेचे सुवातेर एक सोरोप दीत आसलो तुमचो मदें कोण बापूय आसा जायत? वतान ती मागीत जाल्यार बापूय ताका विंचू काडून दीत? तुमी वायटोवी जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक तुमी जाणत जाल्यार त्याहून कितलो अदीक तुमचो सर्गींचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक पवित्र आत्मो दिवचो ना? जेजू आनी बेलझेबूल. जेजू एक देंवसार काडटालो आनी देंवसारान त्या मनशाक मोनो केलो. पूण देंवसार काडिना फुडें तो मोनो उलोवंक लागलो आनी सगलो लोक अजाप जालो. तरी आसतना त्या लोकांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, बेलझेबूल देंवसारांच्या परदाना उदेशीं हो मनीस देंवसार काडटा. ह्या कोण ताची परिक्षा करूंक सर्गावेली एक खुणा ताचे कडेन मागताली. तांची चिंतना वळखून जेजून अशें तांकां म्हणलें, खंयच्याय एका राज्या भितर नागरिकांचे पंगड एकामेकाचेर उपरासून झूज करूंक लागले जाल्यार तें राज पाड जातलें आनी घोरार घर मोडोन पडटलें. म्हणटोच सैतानाच्या राज्यांतूय एकामेकाचे झुजतले पंगड आसत तर ताचें राज कशें म्हूण उबें धरतलें? कित्याक बेलझेबूलाचे पदवेन हांव देंवसार काडटां म्हूण तुमी म्हणटात. हांव बेलझेबूलाचे पदवेन देंवसार काडटां जाल्यार तुमचीं भुरगीं कोणाचे पदवेन काडटात तर? म्हणटोच तींच तुमची न्हीद कोत्तलीं. पूण हांव देवाचे पदवेन देंवसार काडटां जाल्यार देवाचें राज तुमचे थंय खरेंच पावलें. अशें जालें. कोण एक बलिश्ट मनीस आपलीं सगळीं हात्यारां घेवन आपलें घर राखीत जाल्यार ताचे कडेन आसा तितल्याकूय कांयच भिरांत ना. पूण ताचेकूय बलिश्ट दुसरो एकलो येवन ताका हारयत तेन्ना ज्या हात्यारांचेर तो पातयेतालो तीं सगळीं हो अदीक बलिश्ट मनीस कान घेतलो आनी ताचो म्हाल वांटतलो. म्हज्या बागानांत तीं म्हजेर आड आसात. म्हजे बरोबर पुंजायनात तीं शिंपडायतात. देंवसार परत येता. मेल्लो आत्मो मनशा वेलो भायर सरतोच सुक्या सड्यार विसव सोदीत भोंवता आनी ताका विसव मेळ्ळो ना जावन म्हणटा, हांव भायर सरलों त्या म्हज्या घरा भितर हांव परत रिगतलों. आनी थंय येय जाल्यार तें झाडलोलें आनी नेटयल्लें ताका मेळटा. तेन्ना तो वचून आपणावून अदीक नश्टे आनीक
सात आत्मे आपणा बरोबर घेवन येता आनी भितर रिगून थंय ते आपले ठिकाण कोत्तात आनी त्या मनशाची मागिरली दोशा ताचे आदले घोटी परस पाश्ट जाता. खरोच संतोश. तो अशें उलयता थंयच आसतना जमलोल्या लोकांतले कोण एकले बायलेन व्हडल्या ताळ्यान ताका म्हणलें, तुका सांबाळलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिल्लें तें अर्दें भागी. पूण ताणें म्हणलें, हें खरें, तरी पूण देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात तीं ओदीक भागी. खोटी पिणका खुणा मागता. लोकांची उरपोंच जेजू भोंवतणी वाडत वेताली तेन्ना तो अशें म्हणूंक लागलो, ही आतांची पिणका नश्टी पिणका, ती एक खुणा मागता, पूण जोनासाची खुणा काडून देव तिका दुसरी खुणा दिवचो ना. कित्याक जसो निनेव्याच्या लोकांक जोनास खुणा जाल्लो तसो मनशाचो पूत हे पिणकेक जातलो. चडटेच्या दिसा दोखिणेची राणी हे पिणकेच्या मनशा बरोबर उबी जातली आनी तिचो गुन्यांव दाखोवन दितली, कित्याक ती प्रितुमेच्या शिमांतावन सोलोमोनाचें शाणेपण आयकूंक आयिल्ली. आनी पळयात, सोलोमोना परस व्हडतो हांगा एक आसा एकलो. निनेवेचो लोक जट्टेच्या दिसा हे पिणके बरोबर उबो जातलो आनी तिचो गुन्यांव दाखोवन दितलो. कित्याक जोनासाचें प्रवचन आयकून ताणें आपलें जिवीत बदल्लें आनी पळयात, जोनासा परस व्हडतो हांगा आसा एकलो. बाबा ताचो निवळ धोलो जिविताक उजवाड. पणटी लावून कोणूच ती एके ल्हान कुडींत लिपोवन दवरिनात. न्हय म्हूण पायले तळ्यात दवरिनात, पूण भितर सोदतात तांणी उजवाड पळोवचे खातीर ती एका पेडार दवरतात. तुज्या जिविताची पणटी तुजो दोळो निवळ आसल्यार सगळें तुजें जिवीत दिप्ती भरीत जाता. पूण तुजो दोळो निवळ नासल्यार तुजें जिवीतूय काळोखांत बुडोन उरता. म्हणटूच तुजे भितर आसा तो उजवाड काळोख जायना जावंक चोत्राय दवर. देखून तुजें आख्खें जिवीत कसलोच काळोख नासतना दिप्तीवंत जायत जाल्यार तुजेर आपलीं किरणां घालतले पणटे भाशेन तुजें जिवीत उजवाडूच फांकयतलें. धर्मशास्त्रियांची आनी फारिजेवांची कोत्तुबां जेजू तांचेर तोंडार मारता. जेजू उलोवन थांबलो तेन्ना कोण एकल्या फारिजेवान ताका आपणांगेर जेवणाक आपयलो आनी तो तांगेर वचून जेवणाक बसलो. जेवणा आदीं ताणें कित्याक हात धुले नात अशें तो फारिजेव आपल्या मनांत घडोवन विचारतालो. आनी सोम्यान ताका सांगलें, आरे, तुमी फारिजेव पात्र आनी ताट भायल्यान नितळ कोत्तात, पूण तुमी भितरल्यान नागोवणे आनी खोटेपणान भरल्यात. कितले म्हूण खुल्ले तुमी. भायलें तशेंच भितरलें त्याच देवान केलां न्हय. देखूनच तुमचे कडेन आसा त्यातलें काडून धर्मदान दियात आनी पळयात, तुमचें सगळें नितळ जातलें. फारिजेवानो, कोटा तुमचें हत्तेलां, कोडीपाट आनी सगळे तरेचो भाजीपालो हांचो धावो वांटो तुमी देवाक म्हूण फारीक कोत्तात, पूण न्यायनीत आनी देवाचो मोग तुमी सोडटात. हे कायदे आनी तुमी पाळूंक जाय आसले आनी तेय चुकोवचे न्हय आसले. फारिजेवानो, कोटा तुमचें देवस्थानांनी पयले वयले जागे आनी तिंट्यार सोलां तुमकां जबरूच रुचतात. तुमचें कोटा दिश्टी पडनात आनी लोक नकलो जावन तांचेर चलता तसले फोंड तुमी. धर्मशास्त्र्यांतल्या एकल्यान ताका परतीपाळून म्हणलें, गुरुजी, अशें उलोवन तूं आमकांय अपमान कोत्ताय. आनी ताणें अशी जाप दिली, धर्मशास्त्र्यानो, तुमचेंय कोटा सोंसूंक जायनात तसलीं ओजीं तुमी मनशांक व्हरूंक लायतात, पूण त्या ओज्यांक एक बोट पर्यंत तुमी लायशातशे नात. कोटा तुमचें, कित्याक प्रवाद्यांक यादगिरी बांदतात तुमी, पूण तुमच्याच पुर्वजांनी तांकां जिवेशी मारले. तांणी तांचो जीव काडलो आनी तुमी तांकां यादगिरी बांदतात.
आनी अशें तुमच्या पुर्वजांची कोत्तुबां तुमी मंजूर कोत्तात म्हूण तुमी सारकीच गवाय दितात. त्या पासत देवाचे जाणवायेन लेगून अशें म्हणलां, हांव तांचे थंय प्रवादी आनी धर्मदूत धाडटलों आनी तांतल्या कांय जाणांक ते जिवेशी मारतले आनी धुमाळो दितले. ह्या पासत सोनवार रचला तेतून थावन सगळ्या प्रवाद्यांच्या विखरायल्ल्या रक्ताचो हे पिणकेन देवाक हिशोब दिवचो पडटलो. आबेलाच्या रक्ता थावन ते वेदी आनी देव मंदिरा मदें जिवेशी मारलेल्या जकारियासाच्या रक्ता पर्यान हय हांव तुमकां सांगतां, हे पिणकेन देवाक ह्या सगळ्याचो हिशोब दिवचोच पडटलो. धर्मशास्त्र्यानो कोटा तुमचें, कित्याक जानवायेची चावी तुमी घेवन गेल्यात. तुमी भितर सरले नात ते सरले नात आनी भितर सरूंक सोदतालीं तांकांय तुमी भितर सरूंक दिलें ना. हें सांगून जेजू थंयसरलो भायर सरल्या उपरांत फारिजेव आनी धर्मशास्त्री एकदमूच ताच्या पालांक लागले आनी तोंडाक तोंड जावच्या मनान ताका सोबार प्रस्न घालीत रावले. ते ताका फास मांडून ताच्या तोंडांतल्या कसल्याय उतराचेर ताका धरूंक रावताले. देवाचें उतर हें.